पहिले की खुबशा लोकांचे प्रॉब्लेम्स हांगा इन्स्टंटली सॉल्व जाले. खुबशा लोकांक हांगा आश्वासन मेळ्ळें जाल्यार खुबशा लोकांचे प्रॉब्लेम्स आयच्या आज म्हणजे विदीन 24 hours 48 hours सॉल्व जावपाचे कलेक्टरान मिनिस्टरान आश्वासन दिलें. थोड्यांचे ग्रिवन्सीस मिनिस्टरान आपल्याचेर घेवन आपणे तुका 8 दिसां भितर रिव्यू कितें आसा तो दिता म्हणून सांगलें. हें एकूच दाखयता की आज प्रमोदजी सावंत जो आमचो सरकार चलयता ते खरेंच सिरियस आसा की प्रशासन हे क्लीन आसपा जाय, प्रशासन हे ट्रान्सपरंट आसपा जाय आनी हे सगळे टायम बाउंड आसपा जाय म्हणून. एकदा गव्हर्मेंटा भितर खुबश्यो प्रॉब्लेम्स येतात नाजाल्यार गव्हर्मेंटाचे प्रोसिजर जो आसता तो खूब लांबट प्रोसिजर आसता आनी ताच्या खातीर प्रॉब्लेम्स एकदा फास्ट सॉल्व जायना. म्हणून ते बेगीन कशें सॉल्व जावपाक शकता हाजो एक प्रयत्न जनता दरबार धरा नाजाल्यार प्रशासन तुमच्या दारी धरा नाजाल्यार बाकीचे सरकार तुमच्या दारी धरा. हें धरून म्हणजे सगळेंच प्रशासन आज तुम्ही पळयलें की प्रत्येक डिपार्टमेंटाचे येता पुलीस जावं PWD इलेक्ट्रिसिटी TCP RTO सगळे म्हणजे तुम्ही नाव घ्या इतलेय डिपार्टमेंट हांगा आशिल्ले आनी जे लोकांनी प्रश्न मांडले व्हेरी वॅलीड प्रश्न आशिल्ले ताजो म्हाका दिसता अरावंड 80 to 90% सुटावो हांगाच जाला. जे 10% उरल्या पळय न्ही तेय बी 10% हांगा म्हाका दिसता 15 ते 1 म्हयन्या भितर सॉल्व जावपाचें तांणी आश्वासन दिलें. थोड्यांक कोलाचो इश्यू आशिल्लो, थोड्यांक रस्त्याचो इश्यू आशिल्लो, थोड्यांक आनी इलेक्ट्रिसिटीचो इश्यू आशिल्लो. इलेक्ट्रिसिटीचो आशिल्लो तर तांणीच स्वता सगळो म्हाका दिसता मेजर पार्ट एवरीथींग इज सॉल्व. कोलाचो आशिल्लो तांकांय उत्तर मेळ्ळा कितले बाबा हँडलिंग जाता कितले परमिशन दिलां. म्हणजे थोड्यांचो एकदां मिसकन्सेप्शन आसता की लोक सांगता म्हणून आमी एकदां उलयतात हांगा आनी त्या खातीर अशें आसतना आज एनवायरमेंटाचे ताणें क्लॅरिफाय दिलें आमी कितल्या कोल हँडलिंगाक परमिशन दिलां नाजाल्यार लोक दुसरे म्हणटाले. हय आनी अशें प्रत्येक गोष्ट म्हणजे म्हाका दिसता हांगा जितले लोक आशिल्ले म्हणजे प्रत्येक जे विशय आशिल्ले ते म्हाका दिसता परफेक्टली आमी आन्सर केल्या आनी खंय खंय प्रशासन खंय तरी कमी पडटालें नाजाल्यार तांची कामां जायनाशिल्लीं जाल्यार तांकां ती शिटकावणी दिवनूय बी ऑफिसरांक पर्सनली फोन लावन तांकां सांगून ती कामां करून घेवपाचें आमच्या सरकारान हे घेतला. मेजर जे इश्यू असलेले रिलेटेड टू आमकां म्युनिसिपालिटीचे इश्यूज असलेले डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार जे मागीर गार्बेजाचो इश्यू असलेलो जो आमचो मेजर इश्यू आसा जशें तुमी म्हणटा तशें कोलाचो इश्यू असलेलो जो लोकांचो आसा ते सगळ्यांचो इश्यू दिलो. आमी एकूच सांगलेलें आसा जो कोलाचो जो इश्यू आसा हांगा तो मेजर इश्यू आसा मुर्मुगांवान आनी कोलाचे जे हँडलिंग जे जाता पळय ते खंय तरी मिसगायड केलेलें आसा कित्याक अजून पर्यंत तेजे वाडलेलें ना. जो आसा 11.5 तितल्याचेरूच आसा तेंचो आनी ते क्लॅरिफिकेशन आमच्या डिपार्टमेंटान एनवायरमेंट मिनिस्ट्रीचे अंडर जे येयलेले तेंच्यांनी दिल्लेले आसा आनी तांकां सांगलां कितें आमी अजून पर्यंत तो वाडयलेलो ना. आमी तांकां सांगलें तुमचे कडेन कितें डॉक्युमेंट आसा वाडयलेला म्हणून जाल्यार ते तेंच्यांनी दिवचे म्हणून. सो तसो कांयच इश्यू ना. दुसरो इश्यू एअरपोर्टाचो आसलेलो तो एअरपोर्ट शिफ्ट जातलो काय बंद पडटलो काय म्हणून हो आमच्या दाबोलीन आमी तांकां एश्युरन्स दिल्लेलो आसा की जे पर्यंत आमकां गव्हर्मेंटान एश्युरन्स दिलो दाबोली एअरपोर्ट वील ऑलवेज रिमेन आनी एनफोर्स जी फ्लायट जी डायवर्ट जाताली मोपा ती सुद्दां जावपाना हे एश्युरन्स आमकां दिल्लेले आसा. आनी वी आर विथ द पीपल आनी आमी हांगा आसा आमदार म्हणून आनी हे आमी कोऑर्डिनेशन आमचे चीफ मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन करीत आसता आनी आमकां पूर्ण तेजेर विश्वास आसा की जे तो उतार दिता पळय आनी जे उतार आमी लोकांक दिता ते आसतले. हे फुडें कसलो लोकांक म्हाका दिसता तर भिवपाची गरज ना. दाबोदलेच्या एअरपोर्टाच्या बद्दल ह्या कोल्ड हँडलिंगाच्या बद्दल जो थंयसर केन्नाच वाडपाचो ना आसा तेजेरूच ते चल्लेले आसा. जे कमिटमेंट दिल्लेले आसा आमच्या चीफ मिनिस्टरान तेजे प्रमाणे ते चालू आसा. इश्यू जाता ते बेगीन रिजॉल्व करपाचे आनी तो प्रयत्न अशे सगळे ऑफिसर एकठांय हांव थंयच करप हो प्रश्न. जसो आज एक सबसिडी आशिल्ली आनी आमी चीफ इंजिनियराक फोन केलो आनी सांगलें की इमिडिएट ती क्लियर कर म्हणून. अशें हाणें ते क्लियर जाता असो संकल्प मुखार दवरून हो जनता दरबाराचो संकल्प आसा. आज म्हाका खूब आनंद जाता मार्मुगांव तालुका येता आसतना कारण हेच्या पयलीं म्हजो जो दरबार जाल्लो तो 3.5 म्हयने पयलीं आमचो म्हापशा जाल्लो आनी त्या नंतर आज वास्को मार्मुगांव तालुक्यांत जाता. सगळ्यांनी बरे प्रश्न रेज केल्या. काही प्रश्न म्युनिसिपालिटीचे आसा ते मेजर इश्यू आशिल्ले ते म्युनिसिपालिटीच्या माध्यमांतल्यान ते रिजॉल्व जातले. कचरा प्रश्न आसा हो कचरा प्रश्न फक्त मार्मुगांवा पुरतो मर्यादीत ना. आमचे जे 12 तालुका आसा त्या सगळ्या 12 तालुक्यांक हो प्रश्न आसा आनी तो रिजॉल्व करपा खातीर प्रत्येक तालुक्याच्यो जी आस्थापनां आसा मागीर ती म्युनिसिपालिटी आसूं पंचायत आसूं किंवा जिल्हा आसूं ह्या सगळ्यांनी प्रयत्न करपाची आवश्यकता आसा आनी तो प्रयत्न तसो चल्ला. त्या शिवाय हाका बाकीचे जे डिपार्टमेंट आसा तांकांय हेल्प करता आनी त्या खातीर तोयी इल्लो इल्लो करून रिजॉल्व जाता.
सगळ्यात म्हत्वाचो प्रश्न हांगा जो मांडलो तो रस्ते, लायट आनी उदक, आनी हातूंत म्हाका दिसता गोंयांत भरपूर प्रगती जाल्ली आसा आनी जे कितें हांगा तांणी प्रश्न मांडल्या तेही रिजॉल्व करपाचें आमी थारयलां. तिसरी गोष्ट केल्यार ती मडगांवचे अंडरग्रावंड केबलिंगाचेर उलयल्या. तेही अंडरग्रावंड केबलिंगाचें जवळ जवळ 40 कोटीचें काम ह्या स्पेशली वास्को सिटीन हे काम येता त्या 15 तारखे नंतर आमी केन्नाय चालू करतले. हाजें श्रेय ह्या दोनूय आमदारांक आसा आनी त्या खातीर मुखार जो प्रश्न येतलो तो फक्त जे आतां वीज काम आसा किंवा